काणकोण माशे बायपासाचे 29 नोव्हेंबराक उक्तावण मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टान 15 डिसेंबरा आदी म्हादय विशीं जे जातले ते गोयचे फावरानूच मुख्यमंत्र्याची जाप। अजित पवारान उपमुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाय देवलो। उद्धव ठाकरे जाता नवो मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्टान सिद्ध करूंक लायिल्ले बुधवारा विश्वासमत। दर्यादेगावेले बेकायदेशीर बांदकामाचेर जीसीझेडएमई एक्शन घेना एनजीटीची पडली बडी पर्यावरण लुकसाण भरपाय करतले दोबराद अधिकाऱ्यांचो पगार आडायतले एनजीटीची शिटकावणी। गोयच्या ऊसाचे पैसे गोयानूच जोखून फारीक करचे भायले काटे सारखे नसतात ऊस कापूंक सरकारान अजून दिल्लो ना टोळयो मुख्यमंत्री सहकार मंत्र्याचेर ऊसकार फुर्योज। गोवा मायल्साच्यो गाडयो फातरावपाचे प्रकार चालूच टॅक्सीवाल्यांनी सुरू केल्या बेकायदेशीर टॅक्सी स्टँडा आड कायदेशीर कारवायेची गोवा मायल्साची शिटकावणी। पुराय बार्देस दिवचल तालुक्यात 4 दीस उदका पुरवण मर्यादित 26 ते 29 नोव्हेंबर मेरेन उदकाचे हाल। तिळारी आनी आमठाण्या सावन प्लांटाक कच्च्या उदकाची पुरवण जाल्या कमी। आनी सोनसोडो धरून हेर पालिकांच्या आदल्या कोयरा डंपाचो विलो लावंक 130 कोटीचे टेंडर चडसो पयसो सोनसोडो जाग्यार घालूंक 1.5-2 वर्सांत सोनसोडो पडटलो जाग्यार मायकल उलयलो। काणकोण माशे बायपास हायवेचे उक्तावण 29 नोव्हेंबराक गडकरीच्या हातान। काणकोण कारवार अंतर 14 किलोमीटर उणे जातले। गोयची मायनिंगाची रिव्ह्यू केस 15 डिसेंबरा आदी सुप्रीम कोर्टान येतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडियाकडे उलयला। म्हादय विशीं जे जातले ते गोयच्या फावरादादूच म्हूण आंदोलकांक जाप। गोवा फॉवर्डाचे याचिकेन गोयची वाट लागपाची ते खंय शीता आदी मीठ खातात। येता त्या 29 तारखे दिसा म्हणजे काणकोणा बायपास फ्रॉम द काणकोणा 4 रस्ता टू द काणकोणा बॉर्डर म्हणजे विच इज कारवार रोड स्टार्ट जाता थंयसर विच इज 21 किलोमीटर रोड विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड आणि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द रोड अँड ट्रान्सपोर्ट मिस्टर नितीन गडकरी जी हे इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक हे 29 तारखे दीस येता सकाळी 11 वरांचेर 4 रस्ता हांगासर ताजें इनॉग्रेशन जातलें। आमचो हो रस्तो जो आसा 21 किलोमिटराचे डिस्टन्स फक्त 7 किलोमिटरांनी जे आसा कवर जातले। ताका गालजीबाग तळपण अशे 3 वेगवेगळे पूल जे आसा हे थंयसर बांदलेले आसा। परत सांगता म्हादयच्या बाबतींत खंयसरूच कॉम्प्रोमायज करूंक ना आमी आनी हांव आजुनूय सांगता म्हादयचेर हांव ठाम आसा। ओके, जो कितें निर्णय आहा पळय तो गोंयचेच सायडींतल्यान लागतलो आनी ते परत हेंच्यांनी क्रेडीट घेवची न्ही आमी आंदोलन केलां म्हणून लागलां म्हणून। म्हाका केंद्र सरकारचेर विश्वास आसा। पयल्यान तेणी त्रासान उडयल्या। परत सांगतलो आतां तूं ऑर्डर काड आनी पळय कितें जाल्या ती एनजीटीतली ऑर्डर नीट तुमी वाचल्या उपरांत तुमकां कळटलें। जो सांगतालो आपूण एनजीटी कोर्ट शिता फुडें मीठ खावचें न्ही कोणी तर ती थोडोसो संयम बाळगप अत्यंत गरजेचें आसा। तुमी सगळे जाण जर तेजी ऑर्डर काड भायर उडयल्या तेजी ऑर्डर त्या सांगताना मागीर सांगता हांव जावन ऑर्डर आमची। The way the chief minister is speaking, it seems that he has a political bias with our decision to file a case in the NGT. आम्ही NGTन गेले आणि NGTन कर्नाटका करता तो वो ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट न्ही पण हो एक हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट नाजाल्यार इरिगेशन प्रोजेक्ट आमी सिद्ध करून दाखयल्या। पयलीं म्हाका मुख्यमंत्र्याक हांव विचारूंक सोदतां तुजो आदवोगाद आनी गोंयाक रिप्रेझेंट करपी खंयचोय आदवोगाद NGTन उबो कित्याक रावलो ना आनी तो राव नासतना गोंयचे हिताचेर ताणें बरें कितें कशें केलें। आतां तो आमच्या ऑर्डरीचेर उलयता। ऑर्डर ही डज नॉट नो द डिफरन्स बिटवीन डिसमीस एंड डिस्पोज। आमी आतां जे कितें आमकां ऑर्डर आयल्या त्या ऑर्डरीचेर आमी ओगी रावूंक ना। त्या ऑर्डरीचेर आमकां चान्स मेळ्ळा दुसरें रिप्रेझेंटेशन करपाक आनी एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिप्रेझेंटेशन आमी केल्लें आहा इतिहास सांगून 2002च्या आज मेरेन। सो हांव ताजे कडेन मागतां मुख्यमंत्र्याकडे कसली अशी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट काडला।
नाफ्ताची ऑलरेडी वर्क ऑर्डर जी आसा ही ऑलरेडी दिली. MPTन वर्क ऑर्डर तांकां इश्यू केली. नाव दे हॅव गिवन 30 days ओके टू रिमूव डेट. विदीन एक 20-22 दिसां भितर तेंच्यांनी काम कंप्लीट करपा जाय ते करतले. मोबिलायझेशनाक टायम लागता. गव्हर्मेंटान क्लियर सांगचे बाबा कितल्या दिसा भितर ही बोट तुमी क्लियर करतले, थंयसून काडटले आनी कितल्या दिसा भितर तेच्या भितर जी नाफ्ता आसा ती काडटले. आनी हो मिली आमी अगेन काँग्रेस पार्टी अगेन मिलिंद नायकाक रिस्पॉन्सिबल धरता आनी तितलोच CMाकूय रिस्पॉन्सिबल धरता. कित्याक हेंच्यांनी खंयसरूच इनिशिएटीव घेवना आनी खंयसरूच सिरियसनेस घेवना म्हणून ती बोट आयज पर्यंत रावलेली आसा. आनी हेज्या फाटल्यान हेंचो खंय तरी स्वताचो स्वार्थ आसा म्हणून हे खंय तरी कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक लागलेले आसा CM. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हे तेजे MLA तेज्या मंत्र्याक मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक लागून ही सगळी नाटकां चल्लेली आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटाक कितें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी जे आमी डिमांड केल्लें आसा हे इन्वेस्टिगेशन जावचें NIAच्या अंडर नाजाल्यार DIAच्या अंडर इन्वेस्टिगेशन जावचो हो आमचो डिमांड आसा. 15 डिसेंबरा पयलीं येतले. And who is representing the state in that mining team? Who is representing the state? It is a panel of advocates. Okay. AG is involved? Yes, of course. Of course. He has to be. राष्ट्रवादीच्या अजित पवारान उपमुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिवन फडणवीस सरकाराक विश्वासमत सिद्ध करच्या आदींच धपको दिलो. देवेंद्र फडणवीसाकूय 80 वरां भितर देंवचो पडलो. दनपरा उसरा ताणें राजीनाम्याची घोषणा केली. महाआघाडीचो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जातलो म्हूण कळटा. शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे महाआघाडी कडेन 162 आमदार आसात. सुप्रीम कोर्टान फडणवीसाक बुधवारा विश्वासमत सिद्ध करूंक सांगिल्ले. आज ज्यावेळी कोर्टाचा निर्णय आला आणि उद्या बहुमत या ठिकाणी साबित करायचं आहे त्यावेळी श्री अजितदादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं की काही कारणाने मी या अलायन्स मध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही. मी या ठिकाणी राजीनामा देतोय आणि त्यांनी त्यांचा राजीनामा मला सुपूर्द केला आणि त्यांचा राजीनामा आल्यामुळे आता या ठिकाणी आमच्याजवळ देखील बहुमत उरलेलं नाही. भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवशीपासून ही भूमिका घेतली होती आम्ही कोणाचे आमदार तोडणार नाही, आम्ही कुठलंही घोडेबाजार करणार नाही. संपूर्ण राष्ट्रीयवादी काँग्रेस पक्षाचा गट हा आमच्यासोबत आल्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापना केली होती आणि ज्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी राजीनामा दिला त्यावेळी आम्ही देखील हा निर्णय घेतला की कुठलाही घोडेबाजार न करता आम्ही देखील या ठिकाणी राजीनामा देऊ. आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत आणि मला विश्वास आहे की ते चांगलं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतील. पण मला भीती आहे की हे सरकार आपल्याच ओझ्याखाली दबेल. ते आधी सकाळी घोडेबाजाराक वाव नाका म्हूण बुधवारा सांजे मेरेन विश्वासमत सिद्ध करात. गुप्त मतदान नाका. आमदारांचो सोपूतविधी जावन ताबडतोब हंगामी सभापतीनूच विश्वासमत घेवचे म्हूण सुप्रीम कोर्टान सकाळी काँग्रेस राष्ट्रवादी आनी शिवसेनेचे याचिकेचेर निकाल दिलो. मतदानाची लायव्ह वितरावणी करूंकय सांगली. शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे महाआघाडी कडेन 162 आमदार आसात. Court was pleased to pass certain interim orders. Firstly, the court has said this case raises important constitutional issues regarding the powers of the governor and the manner in which the swearing in has happened. All these issues will be gone into subsequently at a later date. The court, having regard to the decisions in Bommai Karnataka case and the Uttarakhand case, has said that it is imperative to prevent unlawful activities such as horse trading. Certain urgent interim measures have to be taken. The court, to uphold certain basic constitutional values, has directed a floor test to be conducted
tomorrow itself. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दर्यादेगावेले बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करिना म्हूण दर्यादेग वेवस्थापन समितीचेर एनजीटीची बडी. ताबडतोब बेकायदेशीर बांदकामां मोडून कंप्लायन्स रिपोर्ट दियात म्हूण ट्रिब्युनलान सांगला. अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब कारवाय केली ना जाल्यार पर्यावरण लुकसाणीचे भरपाय दोबरात जावन 2 कोटी जातली. ऑफिसरांचो पगार आडायतले आनीकूय एक्शन घेतले म्हूण एनजीटीची शिटकावणी. मोरजे, मांद्रे, गालजीबाग आणि तळपण न्हंय आणि दर्या देगावेली 145 बेकायदेशीर बांदकामां वडयात. नेम मोडप्यांक एका लाखाची फायन मारात म्हूण ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्ली. दर्यादेग वाठारांतले बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय करूंक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फेल म्हूण ट्रिब्युनलान ऑर्डरीत नमूद केला. आतां तरी अधिकाऱ्यांनी कारवाय करची म्हूण ट्रिब्युनलाची ऑर्डर. टायम काडलो जाल्यार पर्यावरणाची लुकसाण भरपाय डबल जावन 2 कोटी जातली. अधिकाऱ्यांचो पगारूय आडावन धरतले. आनीकूय कारवाय जातली म्हूण एनजीटीची शिटकावणी. बेकायदेशीर बांदकामां वडोवपाचें काम बेगीन पुराय करचें. जी बांदकामां वडयल्यात ताचे डॉक्युमेंट कलर फोटोग्राफा सयत दिवचे आनी कारवायेचो अंमलबजावणी रिपोर्ट दिवचो म्हूण ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्या. केस 7 जानेराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सोंसोडो धरून बाकीच्या पालिकांच्या आदल्या कोयरा डंपाचो विलो लावंक सरकारान 130 कोटीचे टेंडर काडला. चडसो पयसो सोंसोडो जाग्यार घालूंक उजार जातलो. सोंसोड्याचो प्रश्न तडीक लावंक सुमार 2 वर्सां लागतली. मात सरकार सवा वर्सान तो तडीक लावपाचो यत्न करतलो म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो प्रुडंटा कडेन उलयला. ताका खंय थळाव्या आमदारांचो तेंको जाय. सो ह्या आमकां मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल फातोर्डेचो आमदार जावं आमचे मारगांवचो आमदार जावं तेंच्यांनी आमकां थिंगासर हेल्प करपाक जाय. बिकॉज इट इज इन दियर सायड एंड मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल. I think we will go in within these 8 days. We will mobilize our equipments, machinery, all the earth movers, chain link JCBs, and we will first send them there, and we will go for the meeting and inspection. Immediately work will start. I will take the Honorable Chief Minister, and the work will start over there on and site. How long will it take to complete? It will take nearly 2 long years. थोडे वर्सां लागतली. ती इतलो वेस्ट आहा तो 2,35,000 cubic meters of waste, which is of so many years. And every day आता वेस्ट हा तोय थिंगा येता. हायकोर्टान कितें डायरेक्शन दिला की थिंगा आनीक वेस्ट येवंक पारना. थिंगा ट्रीट जायना वेस्ट. थिंगा येवन डंप जाता वेस्ट. So we are treating this waste so that a new solid waste management plant comes over there. GWMC plant comes over there. And we are serious on putting up a plant over there. But थिंगा जागो ना. So आदलो waste treat केल्या बगर जावचे ना. So we want to treat it in 1 year. For that we want cooperation. Cooperation from Margaon Municipal Council, cooperation from the MLAs over there. They cannot say that this is not my waste. So they have to stand by it and give us support. So that support in terms of land we want, not to keep permanent waste over there. We will every day shift waste. तिळारी आणि आमठणे धरणांतल्यान कच्च्या उदकाची पुरवण कमी जाल्ल्यान बार्देस दिवचल तालुक्यांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम. आदीस शुकशुकाट तातूंत नवे संकट. 26 ते 29 नोव्हेंबर 4 दीस उदका पुरवण मर्यादीत म्हूण PWDची नोटीस. उदका पुरवण नित्या भशेन जाल्या उपरांतूच खंय भौशीक पुरवण जाग्यार येतली. इतले मजगती कोलवाळे जेली कडेन तांची मेन पायपलायन फुटली. त्या वाठारांत शुकशुकाट. इतल्या मजगती आदलो WRD मंत्री आणि शिवोलचो आमदार विनोद पालयेकारान आपल्या मतदारसंघात 1.5 म्हयन्या परस चड तेंप सारकें उदक मेळना म्हूण म्हायती दिली. PWD मंत्र्यान बेगीन समस्या सोडोवची म्हूण ताची मागणी. उदकाची जी समस्या आहा PWD मंत्री बाब दीपक पावसकर हे बरें काम करतात. पण ह्या अधिकारी वर्गानय तितकोच तांकां तेंको दिवपाची आज गरज आसा. उदकाच्या म्हज्या शिवोली मतदारसंघान एक पंचायत आसा, मारना पंचायत. आनी ह्या मारना पंचायतीन वॉर्ड नंबर 1 जो आसा, गुडे म्हणटा तो, त्या वॉर्डान गेले 1.5 म्हयनो उदक ना. म्हणजे ते जे थंयसरले नागरीक आसा ते कशा तरेची समस्या फेस करता आसतले हेजे वयल्यान तुमी अनुमान काडूं शकता. तांकां धड उदक पिवपाक ना,
न्हावपाक उदक ना, कपडे धुवपाक उदक ना, अशी परिस्थिती गंभीर अशी जाल्ली आसा. त्याच बरोबर सध्या जे खड्डे बी रोडांक पडलेले ते खड्डे तात्पुरते आतां बुजयले गेल्या. आता उदकाची जी गंभीर समस्या आहा तेचेर एक तोडगो PWD मिनिस्टरान काडप गरजेचें आसा. पयरूच हांवें अधिकारी वर्गाक एक सांगिल्लें की एक जो ह्या गुड्याच्या पंचायतीच्या वाठारान जें उदक येना 1.5 म्हयनो आलो तेचेर कितें तरी एक तुमी तोडगो काडप गरजेचें आसा. इतले मजगतीं हायवेचें काम सुरू आसतना कोलवाळे पायपलायन फुटली. पुराय दीस उदक पेड्ड्यार जालें आनी कोण ताचेर नदर घालपाकय तयार ना. ही जो हायवेचो जे काम चालू आहा ते कांय इंट्रस्ट दिना. तेका विचारलें आबा हे उदीक इतले वयता तुमी बेगीतले बीन कंप्लेंट केल्या जाल्यार ते कितें सांगता ना वो आयेगा अभी आयेगा चा बोला है जाल्यार हे कांयच इंट्रस्ट दिवंक पळयना. हांव म्हणटा जेई परत हायवेचे जे कोण काम करता PWD हेंच्यांनी मातशें बेगीतले बेगीन तेजेर लक्ष मारपा ना लोकांची हालत जातले. आयज तुमी काम करता पूण थंयसर दुर्लक्ष करून करता तुमी. ते दुर्लक्षान लोकूय फोंडान पडटा थंय एक्सिडंट जाता. आतां ते उदीक जावन थंय कोणूय एक्सिडंट जावन पडा मोरात म्हणून भंय जाला थंय. ते सांगल्यार एक्शन घेयना तेका मोदी काय फुटले हे 10:30 फुटला. ते काम करताना फोडून उडयला आनी अजून ते तशेंच सांडून गेल्या. वचून कंप्लेंट केल्या ते म्हणटा काम येतले ते सांगले आमचे ऑफिसर कोणाक येतले ते कोण सांगिना. कोलवान सध्या उदकाची शॉर्टेज आहा आनी त्या कारणान हांव JE आनी EE कडेन मागता की हे जे पायप फुटलेले आहा बेगीतले बेगीन रिपेर करचे आनी कोलवाकारांक खंय ना खंय हे आयज सांजे मेरेन तरी उदीक परत ते टाकयेन दिवन तांकां हे करपाचें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी श्यामसुंदर फडटे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोवा मायल्साच्या गाडयांक फातरावपाचे प्रकार चालू. सोमारा राती अणजुणा गोवा मायल्साची गाडी फातरायली. गाडयेन खंय गिरायक आशिल्ले. टॅक्सीवाल्यांनी तांचे ताणीच भायले भायर सुरू केल्ल्या बेकायदेशीर टॅक्सी स्टँडा आड कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी गोवा मायल्साच्या ऑपरेशन हेडान दिल्या. तो काल राती फेरफ्री मॅरियट जे आसा अंजुना थंय जाल्लो. तो कस्टमराक घेवन थंयच्यान भायर सरतालो. 100 मिटर सुद्दां वचूना फाटल्याच्या फातर मारल्यान ताचो ग्लास फोडलो ताणें. कस्टमर भितर आसात, 2 बायलां आसात फाटल्यान बशिल्लीं. तो मनीस दादलो फुडल्यान बशिल्लो. कस्टमर आसतना तरी मातशें समज थोडे पळोवपा जाय न्ही बाबा. तुमी करता खंयचे मस्तीपणान तें बरोबर चलचें ना न्ही. की आमचे समज जर कितेंय अटॅक जालो, एक सुद्दां अटॅक जालो जाल्यार आमी डायरेक्ट हायकोर्टान वतले आनी हे जितले टॅक्सी स्टँडचे आसात इल्लिगल तांचेर आमी अगेन्स्ट कोर्टान घालतले म्हणून. प्लस आमी कमिशन ऑफ इंडियाकय हे सगळे जितले डिटेल्स आसात जितल्यो केसी बंद जाल्यात त्यो सगळी करून धाडटले आमी. सद्याक केस ताणें रजिस्टर केल्ली आसा. पोलीस फाटल्यान लागल्या ताच्या ताका धरतले. कोण तो कळोवंक ना पूण ताणें स्केच काडिल्लो आसा ताचो. कस्टमराक बीन कितें लागला? कस्टमर बायलांक मातशे काच्यो सगळ्यो आंगार पडिल्ल्यो सगळ्यो. फाटल्यानच्यो बायली 2 जाण बशिल्ल्यो तांच्यो सगळ्यो काच्यो आंगार पडिल्ल्यो. We were in his cab and there was a sudden stone or we don't know what it is. You can see it there. It's on the glass. And we just heard about the bang on the back window of this car and it's shattered now. सरकारान ऊस गोंयानूच जोखून गोंयानूच शेतकारांक पैसे फारीक करचे म्हूण ऊसकारांची मागणी. ऊस भायर व्हेलो तरी थंय वचून पैसे घेवपाची तांची तयारी ना. सरकारान अजून ऊस कापूंक कामगाराची टोळी दिल्ली ना. त्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री गोविंद खंय मोठी बाताक मारताले. कर्नाटकांतल्यान ऊसकारांनी अर्धे पैसे पडूं ना म्हूण गोंयचो ऊस आडवपाची सोमारा शिटकावणी दिल्या. हांगासरूच घेवपा जायो ही आमची सगळ्या शेतकऱ्यांची संघटनेची आमची मागणी आसा आनी ठाम आसतले ह्या निर्णयाचेर. आमकां कोणी कितलीय धमकी दिली जायत, कोणी कितलोय हे प्रेशर केला आमी हालपाचें ना. हे आमचो एक निर्णय आसा. तुमची मागणी हांगा वेट करून वचपाचो. हय हांगासर निर्णय हांगा किंवा मोल्या करात तुमी RTO. ह्या वेटा प्रमाणे पैसे मेळपाक ह्या वेटा प्रमाणे आमकां पैसे मेळोंक जाय. म्हळ्यार ऊस थंय पावच्या पयलीं तुमी एडवान्स पयलीं पैसे घेतले? ना आमकां जे वर्सा प्रमाणे दिता. ऊस मारून जातकूर आमकां 15 दिसांनी बील जाता. त्या प्रमाणे जे कारखान्यान कितें आसा पळय नियम त्या प्रमाणे आमकां पयशे मेळो न्ही. तितले हेजेर आमी हें आसा. आमकां ते बाबा थंय आनी वचून हांगा हें करपाची गरज ना. आमी 600 रुपया पर टन मागलेलो तेजे आमकां काय अजून आन्सर मेळोंक ना. आनी तेका लागून आमी परत हे धाडलेले आसा. तुमी आमकां बेगीच्या बेगीन कितें निर्णय कळया. कित्याक आयज तोडणी जी आसा ती जवळ 600, 700, 800 हेजेर सुद्दां वयता. आनी तेंच्यांनी जो डिले करीत जाल्यार तितलो आमकां लॉस आसा. कित्याक आयज गवेरेडे डुकरां ही सगळी उसान भरत आसा. तुमकां खबर आसा तें सांगपाक एक गरज ना. तें म्हणून सांगलें आपूण आनी 15 दिसांनी मिटींग घेता म्हटलेली ती अजून आमकां मिटींग आपोवंक ना. म्हणटून हांव एकूच म्हणटा शेतकऱ्यांची जो कितें मागणी आसा ती तुमी आपोवन तरी आमचे कडेन डिस्कस करा. तुमी आमकां आपयत ना
बेश्टे भायल्या भायर तुम्ही हे करू नका. पळया तरी आज तोडणी कितले आहा, कितें शेतकऱ्यांची वेता तुम्ही पळया. बेश्टे तुम्ही बेश्टे अशे वाऱ्यावयली गोश्टी करू नका. पळया आमचे कडेन. आमी आयज पळोवंक गेल्यार कोणूच एक कारखाने टोळी अजून पावली ना हांगासर. आनी आयज स्टेटमेंट दिला हेजेर की कारखान्यात टोळी हाडपाचे आसा. अजुनूय टोळी हाडपाचे. केन्ना हाडपाच्यो टोळयो? आमचो ऊस आतां मारपाचो केन्ना आनी लावपाचो केन्ना परत? म्हणजे तुमकां कितें करपाचें आमकां एक सूक्ष्म तर सांगा तुमी कितें तरी. एक बंद करपाचो आसा बंद करा म्हणा आनी फुडलें आमी कितें करपा आमी करता. एक कितें तरी सांगा. लिपयत आनी हें करूं नाका. गाकय लिपयत करूं तुमची नाका. भूमिका कितें आसतली आतां शुक्रार पर्यंत रावन मागीर तुमी कितें करपाक सोदता? शुक्रार पर्यंत जावन आमची भूमिका कितें आसतली पळय न्हू ती सरकारान पळोवचीच पडटली. आमी आनी फुडें फाटीं सरचे ना. आनी आमकां अजून पूण सांग तुमकां थोड्या फाटल्या दिसान बातमी येयली राजकीय आमकां कोण मेळ्ळ्या आनी येवन आमकां कोण राजकीय येवन मेळपाची गरज ना. आमची राजकीय वचपाची गरज ना. आमी सगळे एक आसा. लोकशाय आनी लोकतांत्रीक स्वातंत्र्याचो बऱ्याक वापर जाता, गैरवापरूय करतात. लोकशाय आसा थंय न्याय मेळटा, अन्यायूय जाता. प्रिय गजाली तश्यो अप्रिय गजाली घडटात. 17व्या संविधान दिसा निमतान गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिक गोंय विद्यापीठांतल्या सुवाळ्यान उलयलो. तो वास्तव में लोकतंत्र है तो मायावती चीफ मिनिस्टर है, लोकतंत्र है तो मैं यहाँ हूँ. लोकतंत्र ने बहुत चीजों को बदला है. ये सही है, इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ और इस हद तक हुआ कि जिस स्टेट से मैं आता हूँ गया था, जहां से मैं अभी ट्रांसफर करके यहाँ भेजा गया हूँ, वहां लोकतंत्र में जो चुने हुए लोग थे उनकी 2 पीढ़ी पहले उनके दादा स्कूल टीचर थे और आज उनके पास श्रीनगर में मकान है, दिल्ली में मकान है, दुबई में मकान है, लंदन में मकान है, फ्रांस में मकान है और पता नहीं कितने कितने होटलों में हिस्सेदारी है. तो लोकतंत्र का ये इतना नंगा नाच और इतना बुरा हाल भी मैंने देखा है, लेकिन इसका इलाज भी लोकतंत्र में है. उन लोगों की जांच हो रही है, उनमें कुछ लोग जेल जाएंगे. मैं खुद करके आया हूं अपनी कलम से. तो इतना अन्याय है लोकतंत्र में भी, जिनके हाथ में ताकत आ जाती है वो इसका इतना दुरुपयोग करते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है. लेकिन उसी में जैसे वकील साहब हैं, ऐसा आदमी कोई चला जाएगा कोर्ट में उठा के तो जेल भी भिजवा देगा. आखिर लालू जी जेल में हैं, ओम प्रकाश चौटाला जेल में हैं, और लोग जाने वाले हैं. तो वो भी लोकतंत्र है कि वो आपको ऊपर बैठाएगा, आप गलती करोगे अंदर भेजेगा. तो मैंने लोकतंत्र को काम करते हुए देखा. धारगळे हायवेची फोंडकुला पुरयतना काम आडायले म्हणून धारगळ पंचाचेर खंय कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसेन कागाळ केल्या. पंचाच्या कार्यकर्त्यांक ते कोत्र गेला. कागाळ फाटी घेवची म्हणून तांणी नेट धरला. तांचो आमदार बाबू असगांवकाराचेर तांणी बरोच फोग काडलो. कागाळ फाटी घेना जाल्यार खंय आंदोलन करपाची तयारी. पण हो अन्याय सगळो धारगळचेरच न्हय, तो सगळ्या जनतेचेर जाल्ला आनी हेचे मुळे आज फाल्यां ते रस्तो सुरू करूं 3 दिसां भितर तेंच्यांनी रस्तो करपाचो. न केलो जाल्यार झेडपीन आमच्या सांगल्या त्या प्रमाणे तेंचेर आमी मोर्चा व्हरतले आनी ही परिस्थिती गंभीर जातली. हे सरकारान घेवंक जाय. कित्याक आमी ही भगवी वस्त्रां ती घातलेली आहा बीजेपीची, ती फाल्यां आमकां ही भगवी वस्त्रां आमकां काडची पडटली, तांबडी वस्त्री घालची पडटली. हे बी आमी सरकाराक निदर्शनाक हाडून दिता. ह्या मतदारसंघात बाबू आसगांवकारान निवडून हाडलो, तेजी नैतीक जबाबदारी आसा ह्या मतदारसंघात लक्ष दिवपाची. तुम्ही सांगता त्या प्रमाणे योग्य आसा. म्हाका दिसता फाटल्यान जेन्ना तो एमटीन जेन्ना आसलो तेन्ना तो खंय तरी दौऱ्याक रशियाक आसलो आनी तेन्ना बीजेपी सरकार आसलो. त्या वेळाचेर तेणी रशियांतल्यान कोण हांगा सांगलेलें की हे पेडण्यांतले मतदारसंघातले रस्ते जर सारके जायना गेल्या चवथी जाल्यार आपूण रिजायन दितलो म्हणून. पण आतां ताका ह्या बीजेपी सरकार आतां ताका रस्ते दिसना काय कितें? मनीस मेलो जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर गुन्हो जाता ना, पण एक सामाजीक कार्यकर्तो जर हे विचारून गेलो बाबा हे कितें चल्लां काय म्हणून जाल्यार हेचेर सेक्शन आलतू फालतू घालून ताका कसो तरी गुरफट राव. ही सरकारची नीती चुकता, हिचेर हांव निशेध करता आनी ही जी कितें कलमां लायल्यान पळय ती ताबडतोब फाटी घेवपाचें. हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो. इतले दीस हांव उलोवंक नासलो कित्याक हांव व्यक्तवाद करिनासलो कित्याक हांव पार्टीचो मनीस म्हणा. हांव सुक्या कुंडानसून हायवे घेताना जीव मुठीन घेवन येतालो, गाडी चलयतालो आनी आयज म्हाका अशें आयकलें की अरे भुशणाचेर अन्याय ना, आमच्या धारगळ लोकांचेर अन्याय घडटा हें म्हाका कळलेलें आहा.
बर्लिन फिल्म फेस्टिवल आनी इफ्फीची तुलना करीत जाल्यार आपूण इफ्फीक मायज लेखतलो म्हणून टॉम फॅब्रिकाचो दिग्दर्शक मार्टिन इफ्फीन आयले कडेन उलयलो. ताचे फिल्म टॉम फॅब्रिकाचे कलाकार आनी तंत्रज्ञानी इफ्फीचे रेड कार्पेटार हजेरी लायली. फिल्माच्या टिमीचो मिडिया बरोबर संवाद जालो. Between the Berlin Festival and the IFFI Goa, which one would you prefer? IFFI Goa. Then I have a supplementary. Why? No, because filmmaking is a joy. We are not scientists building rockets or something. We are making entertainment for people. We are giving people 2 hours of joy or of emotions. And I think the Berlin Festival is very, wie sagt man, kopflastig? Intellectual, and not with the heart and with the stomach, And I'm a filmmaker, I'm with heart and stomach, and not so much with the brains, I think. And that's why I really love the energy here. That's the thing, and that's what you don't get in Germany. Maybe because there's winter as well, and everyone is freezing. But even the films are freezing, And yeah. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.